विसाप्रन्योकार पिळण पंचायतीन आल्तो पिळण हांगा सुशोभितीकरणाच्या कामाक सुरवात केल्या। 50 लाख रुपयांचे हे काम करून घेवपाचो थाराव खंय पंचायतीन वर्सां आदीं घेतिल्लो। जाती भेद न बळगता एकवटान रावून पंचायतीची सगळी कामां फुडें व्हरूया म्हूण पंच सरपंच उलयता। RDX गोवा खातीर पिळणाच्यान गौतम शिरोडकार। पिल्यान पंचायत मार्रा हो आल्टो पिल्यांचो पार्ट आहा, थंयसर आमी ब्युटिफिकेशन ऑफ दीस प्लेस हियर होली क्रॉस तितून पेवर्स आहा, कंपाउंड आहा, बेंचीस आहा, बरी गेट आहा। हो आमी डेव्हलपमेंटाचो जो आमी ठराव पयलीं 1 वर्सा पयलीं घेतलो बिफोर इलेक्शन्स, आनी तेन्ना हांगा एक सगळे गार्बेज उडयताले लोक, आनी तेन्ना JCB हाडून हो पार्ट सगळो क्लीन करून घेतलो। हेजो परिसर हो ब्युटिफिकेशन करचें म्हणून अशें पयलीं हांगले रेजिडंट्सांचो लॉंग पेंडींग एक डिमांड आसलो, आनी ताका हें करून पंचायतीन तुरंत प्रपोजल घालून हो बेगांच्या बेगान काम जावचें म्हणून हे 15 लॅक्साचें काम आहा। हे हांगल्या सगळ्या तरणाट्यांक तशेंच आमचे सिनियर सिटीजन आहा हांकां सांजच्या टायमाक एक सांजचे येवन हांगा बसपाक, भुरग्यांक हांगा धाकटोसो बॅडमिंटनचो कोर्ट आमी करपाचें हांगा ठरयल्लें आहा। अशा तरेचो डेव्हलपमेंट हांगा जातलो, हितून सगळ्या लोकांक हांगा रेजिडेंट्सांक हांगा हेजो फायदो जातलो। सगळ्यांचे लोकांचें बरें कॉपरेशन आमकां आसता। अशेंच तेंच्यांनी सगळे एकवटान हांगा हिंदू कॅथलीक आमी भेदभाव ना करता, सगळ्यांनी एकठांय येवन ही ह्या आमच्या पिल्यान गांवचे उदरगत करपाक जाय, पिल्यान गांव आमचो फुडें व्हरपाक जाय। अशा तरेन आनीकूय डेव्हलपमेंटां खुबशीं आमच्या पिल्यान वाठारांत चालू आहा। आतां 7 म्हयने परत आमी पंचायतीन निवडून येयल्ले आहा, आनी 7 म्हयन्यांनी परत रॅपिडली आमी डेव्हलपमेंट चालू केल्लो आहा पिल्यान पंचायतीन। आनी 15 कामां आनीकूय टेंडर जाल्ले आहा, तिजीय कामां बेगांच्या बेगान जातलीं। सगळे म्हाजे वॉर्ड मेंबर्स आहा, सगळ्या वॉर्डांचे 9 म्हाजे मेंबर आहा, सगळ्यांचो बरो सपोर्ट मेळटा, ZPचो बरो सपोर्ट मेळटा, रेजिडंट्सांचो बरो सपोर्ट मेळटा। सगळ्यांचे व्ह्यूज आयडियाज घेवन आमी फुडें वचपाक एक मॉडल विलेज पिल्यान एक करपाचो विचार सगळ्यांचो आहा। आयज हांगासर पिल्यान पंचायतीन ब्युटिफिकेशन आनी स्टेजीचें काम हातान घेतलेलें आसा। हांगासरले रेजिडेंट जायतो तेंप जालो तेंचे कडेन मागताले की हें काम हातान घेवचें म्हणून, आनी तेंच्यांनी हें काम आयज चालू केल्लेलें आसा। तेन्ना हांव तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा। अशीच कामां तेंच्यांनी हातान घेत रावची। एज अ ZP म्हणून म्हाजोय तांकां सदांच सपोर्ट आसतलो। जिल्हा पंचायतींच्यांनी आमी जायतीं कामां हातान घेतलेलीं आसा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन। ह्या फुडें अशीच कामां चालू उरतलीं पंचायतींच्यान, जिल्हा पंचायतींच्यान, आनी गांवच्या लोकांचोय आमकां सगळ्यांचो बरो सपोर्ट मेळटा, असोच सपोर्ट मेळचो म्हणून मागता। I am very happy that the local body, the Sarpanch and the Panch members have taken our request and are now beautifying this Holy Cross church, Holy Cross compound, and we hope that this becomes a spot for all the residents to relax and also meet up in the free time.